आणि तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो काळजाचो येवकार हांव शकुंतल आसा तुमच्या सांगातान मोगाळ एकप्यानो आनी फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम आतां आमी सुरवात करता. आयज तुमचे खातीर आमचे खातीर खूब सुंदर असो विशय आमी घेवन आयल्यात. पूण आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात एक सुंदर आनी मनान काळजानूय सुंदर अश्यो दोतोर साशा पिंटो, ज्यो जावन आसात पशु चिकित्सक, वेटनरी एक्सपर्ट. नव्या पाळीव जनावरांक घरांत येवकार दितना हो आयचो विशय. महत्वाचें म्हणजे आमच्यो दोतोर साशा पिंटो हांगा तांणी पॉंडिचेरीच्या राजीव गांधी विद्यापिठांतल्यान आपली डिग्री घेतली आनी ताचे उपरांत फाटीं पळयनासतना फाटलीं म्हाका दिसता दोतोर 5-6 वर्सां तरी तुमी प्रॅक्टीस करतात, रायट? आता हे वर्स 5 वर्सां जाली. आनी महत्वाचें म्हणजे आमच्यो दोतोर साशा ज्यो आसात त्यो गोंयचे नामनेचे प्रतिथयश अशे वेटनरी एक्सपर्ट डॉक्टर कुस्तांव पिंटो हांच्यो त्यो धूव जावन आशिल्ल्या कारणान तांकां जनावरांक हाताळपाची एक कलाच आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. खरें दोतोर? खरें. म्हणटकूच आतां विशयाक हात घालचे पयलीं दोतोर म्हाका एकूच प्रश्न आमी आमच्या आयकुप्यांक सांगता की तांकां जनावरां संदर्भांत आमी जो विशय दवरला ताजेर किंवा जनावरां संदर्भांत कितेंय प्रश्न आसल्यार तांणी तुमकां विचारूं येता आयच्या दिसा. आमचो विशय आसा आयचो नव्या पाळीव जनावरांक घरांत येवकार दिता आसतना. आनी दुसरें म्हणजे ही जनावरां येवकार दिता आसतना दोतोर आमी ह्या जनावरांक एक जीव म्हणून पळयतात. म्हणजे ह्या जगांत जो जगपी जीव म्हणून आसा ते सगळे जगपी जिवांक जगपाचो अधिकार आसा पळय. आमी मनशां म्हणल्यार आमचे कडेन बुद्धी आसा म्हणटकच आमकां दिसता आमी खूब शाणीं, पूण म्हाका दिसता आमचे पेक्षा तांचे कडेन मत चड आसता, तांचे कडेन मोग चड आसता, तांचे कडेन एक वफादारी चड आसता. म्हणटकच सगळ्या बाबतींत ती खरी ही जनावरां आमचे पेक्षा कितलींशींच मानसिकतेन किंवा मेंटल लेवलचेर वयल्या पातळीचेर आसात. खरें दोतोर? म्हणटकच आमी आयचो जो विशय घेतला आनी तो खास करून बायलांच्या कार्यक्रमा संदर्भांत एकूच प्रश्न तुमकां हांव पयच विचारतां की थोड्या बायलांचो असो एक अंधश्रद्धाळूपणा आसा जनावरांच्या बाबतींत आनी तो आमकां पयस करूंक जाय. पूण ताजे पयलीं आमी जनावरांचेर मोग करप. डॉक्टर साशा, एक गजाल विशयाक हात घालचे पयलीं तुमकां म्हाका विचारीन दिसता ती म्हळ्यार चड करून जनावरांक पयसल्यान पळोवपाक सगळ्यांक आवडटा, दुसरी मोग करता ती पळोवपाकूय आवडटात, पूण म्हाका हात लावपाक भंय दिसता. आनी हात लायलो समज जाल्यार थोडी परतून हात धुतात आनी कितलेशेच जाणांक सांगता अरे तांची ल्हंव लागूंक जायना, तूं खंय कितेंय जावंक शकता आनी कितें. हाका कितपत दोतोर हें आसा तांची ल्हंव माल पडटा आमच्या चॅस्टाक किंवा लंग्साक, किंवा ल्हंव आरोग्याक बरी न्हय, किंवा ल्हवींतल्यान वेगळे वेगळे तरेचे रोग उत्पन्न जातात. हें कितपत खरें दोतोर? ओके, सो पयले बिग थँक यू फॉर इनवायटींग मी ऑन दीस शो. My first time. You deserve it. Thank you. And I would also like to thank you specially personally for inviting me. So आता लेवाचें partially true आसा आनी partially false आसा. म्हणजे समज आता स्ट्रे एनिमल्स आसा, आमी नोको खंय रावता, खंय न्हिदता, कसले आनीक जनावरां मेवता बी सगळे. सो समज स्ट्रे एनिमल्साक हात लायता जाल्यार इट इज ऑलवेज बेटर टू वॉश युअर हँड्स. कित्याक तांकां लेवाचे बेश्टे प्रॉब्लम ना, तांकां स्किनाचे बी प्रॉब्लम आसता. सो समज तांकां कसले मायट्स बी आसा जाल्यार फंगस इन्फेक्शन आसा, आमकां कळचें ना. आमकां कळटलें वेटनरीक, पूण तुमकां कळचें ना. सो सदांच इट्स बेटर हात धुवप तांकां हात लावचे उपरांत. पूण समज आतां कोणाच्या घराचे सुणो या माजरां आसा आनी ते सारके दवरता, न्हाणयता नाजाल्यार स्पॉट ऑन घालता, टॅबलेट बी दिता टू प्रोटेक्ट फ्रॉम किट्ट्यो, फ्रॉम मायट्स बी सगळे. सो तांकां इट्स ओके इफ यू डोंट वॉश युअर हँड्स, पूण फॉर हायजीन सेक इट इज ऑलवेज बेटर टू वॉश. कित्याक केन्ना केन्ना कितें करता आतां धाकटे भुरगे बी आसता. दोतोर आमकां एक फोन येता, आमी जाणून घेवया. बरें. हॅलो. हॅलो, नमस्कार.
मी नागेश बोलतो सांताक्रूज. कोण? आता आम्ही घरी मांजर आणि कुत्रे पाळतो ना, हो, त्या डोमेस्टिक अॅनिमल पासून कुठले रोग माणसाला येऊ शकतात? अच्छा, ओके. अच्छा, दोतोर तांचो प्रश्न असो आसा की घरांत जे आमी जनावर पोसतात तांकां एखादो वेळ समजा खंयचोय रोग जालो, डिसीज जालो, जाल्यार तो रोग खंयचे रोग जे आसा ते जनावरां पासून मनशाक येवं येता किंवा कितलो धोको आसा? हय न्ही? हॅलो, आमी बरोबर न्ही हांवें सांगलां तें? बरोबर आहे, बरोबर. हय, ओके. सो घरान पोसता जाल्यार न्ही खूब इन्फेक्शन आसता. थोडे व्हायरस आसा, थोडे अशें हांवें म्हणलें आतां पळय, मायट्स बी येता, फंगस बी येता. सो तसले वेगळे वेगळे डिजीज आसा. सम कॅन गो फ्रॉम जनावरां टू जनावरां आनी थोडे आसा ते फ्रॉम जनावरां टू ह्युमन्स. सम कॅन इवन गो फ्रॉम ह्युमन्स टू एनिमल्स. तशें. सो समज आतां यो एनिमल इज व्हेरी सीक आनी ताका डायरिया बी आसा, तो जेना, ताका तशें इंटरनल प्रॉब्लम बी आसत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ द टायम तशें ह्युमन्साक जायना, कित्याक तांचे पॅरासायट्स बी आसात ते सगळे सेपरेट आसतात. तांचे व्हायरसीस बी सेपरेट आसता, बॅक्टेरिया सेपरेट. थोडे पॅरासायट्स आसात आमकां तशें दोंत जाता न्ही, सो केन्ना केन्ना तांचे दोंत बी आमकां जाता. सो आमी सदांच सांगता, समज आतां दोंताचें वखद जनावरांक दिता जाल्यार सगळ्या घरान आसता तांकांय दिवपाक जाय. इट्स ऑलवेज बेस्ट. प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेस्ट. पूण समज आतां स्किनाचे लेवाचे प्रॉब्लेम आसता, आतां फॉर एक्झाम्पल मायट्स म्हणटात इट इज अ मायक्रोस्कोपीक पॅरासायट आनी ते लेवाचे सकल रावता, वयर दिसना आमकां. सो इन दॅट मायट्स कॅटेगरी इट सेल्फ 2 टायप्स आसा, एक ह्युमन्साक जाता आनी एक जायना. सो तेच कन्फर्म करपाक दोतोरागेर व्हरपाकूच जाय जनावरांक विचारपाक. पूण बेश्टे समज थोडे लोक म्हणटा न्ही ना म्हाजो जनावर तो बरो ना, भायर दवरता, घरा भायर दवरता, तशें करपाक नाका. सो पयले चॅक करपाक जाय, समज तुमकां एफेक्ट जाता काय जायना, मागीर अकॉर्डिंगली ट्रिटमेंट करूंक जाय. रमेश बाब, तुमचे प्रश्नाची जाप मेळ्ळी? येस मॅडम. थँक्यू. असोच मोग आसूं दी आमचेर. बरें, देव बरें करूं. दोतोर, खूब एक बरें गजाल तुमी उलयली की समजा जनावर बरें ना आनी तें आमकां एफेक्ट जाता जाल्यार आमी ताका काडटा आनी सरळ भायर दवरतात. म्हणजे ताज्या इमोशनाचो, ताजो कसलोच आमी विचार करना. पुणून म्हाका दिसता जेन्ना आमी एखादें जनावर घरांत हाडटात तेन्ना तें जनावर म्हजे सेक्युरिटी खातीर पुरतें हांवें हाडप हें कितपत योग्य? म्हणजे म्हाका दिसता जनावराक हाडप म्हणजे तुका तुज्या कुटुंबान भितर आनीक एक वांगडी हाडप, जो वांगडी तुका पावला कणकणी आनंद दिता, जो वांगडी तुका जिवाक वेगळी खोस दिता आनी जसो हांव जगता तसोच ताका जगपाक त्या घरान अधिकार मेळपाक जाय. खरें न्ही दोतोर? म्हणटकूच आतां एक गजाल तुमकां म्हाका सांगीन दिसता, ती म्हळ्यार तुमी मागीर उत्तर म्हाका दिल्यार जाता. तो मेरेन कितें प्रश्न आयले जाल्यारय आमी घेवं येता. आमचो विशय आसा नव्या पाळीव जनावरांक घरांत येवकार दितना. म्हणटकूच जेन्ना आमी एखादें नवें जनावर घरान हाडटा तेन्ना सगळींच जाणां भुरगीं जाणटी एक्सायट जाल्लीं आसता आनी खूब जाणांक तें जाय आसता म्हणूनय हाडटात. थोडीं जाणां टायमपास म्हणून हाडटात, थोडीं जाणां एक प्रेस्टीज इश्यू म्हणून हाडटात. अशा वेगळ्या वेगळ्या रितीन ते जनावरांक घरान हाडटात. पुणून आमी त्या जनावराच्या मानसिकतेचो विचार करतात वय, आमी त्या जनावराच्या काळजीचो विचार करतात वय. केन्ना केन्ना तें धाकटें आसता. म्हणटकूच ह्या प्रश्नाची जाप आमी जाणून घेवया. पुणून एवरी ह्युमन बींग नीड्स टू बी, म्हणजे तो एक कलात्मक ताका एक सेन्स आसपाक जाय, आर्टिस्टीक सेन्स आसपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक फावटी तागेलें रूढ जें वागप आसा तशें नासता आनी ताका एक मोग दिवप हें आमचे खातीर म्हत्वाचें आसता अशें तुमकां दिसना? दोतोर, मनीस जो आसा ताका मोग हो खूब म्हत्वाचो हें सांगपी हें सुंदर गीत निकतेंच आमी आयकलें. आनी हो मोग दाखोवपा खातीर जनावरांचो मोग ह्या संदर्भांत आमी आमचो एक कॉलर आतां ऑन एअर आसा. हॅलो. नमस्कार, कोण उलयता? मी रवींद्र गिजरे बोलतोय. गिजरे बाब, सांगात. माझा एक असा प्रश्न होता की देशी गाईच्या संदर्भात पूर्वीच्या काळी
गायी डोंगरावरती चरायच्या, बाहेर नदीकाठी किंवा व्हरायटी ऑफ चारा भरपूर खायच्या, हिंडायच्या, फिरायच्या. त्यामुळे त्यांचं दूध जे पवित्र आणि दूध, तूप, दही हे एकदम पवित्र आणि चांगल्या क्वालिटीचं असायचं. आयुर्वेदात तर त्याला अमृत मानलं जातं. पण आत्ताच्या कंडिशन मध्ये देशी गायींचे जे गोठे आहेत ते बंदिस्त गोठे आहेत, त्यांना बाहेर सोडलं पण जात नाही. तर अशा कंडिशन मध्ये त्यांचं दूध, तूप ते त्याच लेवलचं असणार का? दोतोर कळ्ळें तुमकां न्ही? कळ्ळें. ते दुधाची क्वॉलिटी जी आसा ते आतां म्हणजे गायो ज्यो आसात त्यो आमी सामक्यो तांकां बंदिस्त भितर दवरता आनी सेपरेट जॉन बी दिता. सो आतां हांगा मेन डिफरन्स कितें आसा न्ही, ते दीस आतां बिफोर वेन वी यूज टू तांकां सोडटा तेन्ना गोवा वॉज नॉट ओन्ली गोवा, फूल इंडिया इतलें डेव्हलपमेंट बी नासलें. सो तेन्ना द ग्रास, उदक बी कितें तरी मेवलें तांकां. इट वॉज व्हेरी फ्रेश. देर वॉज नो पेस्टिसायड्स. पयले फार्मर्स बी दे वूड नॉट यूज DDT आनी असले हार्मफूल पेस्टिसायड्स बी आतां. पूण आतां हे दिसान देर इज लॉट्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन, लॉट्स ऑफ ग्रावंड पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, हें सगळें आसा. सो ते दिसान वेनेवर आतां आमकां गाय सोडटा आनी दे ईट द फूड आनी मागीर दूध काडटा, द दूध वॉज गुड, करेक्ट, अग्रीड. पूण ऑल्सो आतां द डिजीजीस दॅट हॅव बीन एक्सपोज टू अस इज बिकमिंग मोर. सो आतां आमी कितें करता, डायरेक्ट दूध आमी पिना. पयले डायरेक्ट दूध काडटा आनी पिता गायचे. पूण आतां पॅस्चरायज बी करपाक जाय. कित्याक थोडे डिजीजीस आसा. सो समज आतां आमी गायक बी सोडले जाल्यार इफ दे ड्रिंक इफ दे ईट बॅड फूड आनी आमकां इट इज पॉसिबल दॅट द मिल्क वील नॉट बी ऑफ ग्रेट क्वॉलिटी. सो तेकाच लागून आतां वी हॅव टू कीप देम इनसायड. आतां पळय इफ यू गो टू आमचे धाकटे विलेजीस आसा पळय, सांताक्रूज, मेर्सेस, थिंगा सोद्दांच गाय आसता रस्त्यार, सोद्दांच आसता. कित्याक इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव देम ऑल इंटरनल फूड. फकत ते हे पॅकेटान बी मेवता, ते साकान बी मेवता न्ही. सो तांकां बाब तुमी आयकता न्ही? सो तांकां सोडपाकूच जाय न्ही ते इन द फील्ड. पूण इफ यू सीन मेर्सेस, सांताक्रूज तेंच्या सायडीक कितले पोल्युशन आसा. सो समज आतां ते इफ दे इटन दॅट ग्रास, फॉर शुअर कितें तरी जातलें न्ही दुदान, आमकां बी जातलें. समज कितें इन्फेक्शन आसा ते मातयेन, उदकान, आमकांय जातलें थ्रू द मिल्क. सो तेकाच लागून इट इज नॉट ऑलवेज the best to have direct milk from these cows nowadays, especially the cows who are reared in city levels or in multi-urban, semi-urban, tashe. So I mean if this answers his question. पण कळ्ळें तुमकां न्ही गिजरे बाब? हय. आतां एखादें जनावर दोतोर कचरो पिशव्यांनी जेवण उडयल्लें आसता तातूंत तोंड घालून ती जनावरां खातात आनी ताका लागून अशा जनावरांचें दूद जर आमी पीत जाल्यार नक्कीच आमकां तें माल पडटलेंच न्ही. माल पडटलें आमकां आनी तांकांय माल पडटलें. कित्याक समज आतां एक गाय आसा आनी आमी पिशवी उडयता, दे डोंट नो हाव टू ओपन द पिशवी आनी भितरच्यान काडपाची. सो ते कितें करता, पिशवी बी खाता. आनी गायक कितें जाता, तांकां 4 पोट आसा. लोक आय डोंट नो इफ दे नो, बट गायक 4 पोट आसा. सो फ्रॉम 1 pot to 2nd pot तशें द फूड हॅज टू गो. आनी म्हणून ती रुमिनेट करतात ना. आनी गायचे कितें करतात, ती रिगर्जिटेशन करतात, म्हणजे परत जॉन काडटा आनी परत जेता. सो प्लास्टीक बॅग, असले साक, असले कितें उडयता ते खाता जाल्यार न्ही मागीर तांचें पोट बंद जाता, इम्पॅक्शन जाता. सो तांकांय माल पडटा, आमकांय माल पडटा. कित्याक आमकां सगळे कचरो बी दुदान आमकांच येता, पूण तांकांय खूब माल पडटा. गिजरे बाब तुमचो प्रश्न खूब सुंदर आशिल्लो. ह्या निमित्तान आमच्या आयकुप्यांक खुबश्यो गजाली आमच्या डॉक्टर साशा कडल्यान कळ्यो न्ही दोतोर? थँक्यू व्हेरी मच. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. दोतोर खूब सुंदर पद्दतीन तुमी उत्तर दिलें. आनी असो विचार सुद्दां येना पळय, जनावरां जी रस्त्यार भोंवतात आनी ती कितें खातात, ती खाता ताचो परिणाम आमकां भोगचो पडटा तो जालोच, पूण तांच्या बाबतींत चिंतप हें खूब म्हत्वाचें. कारण प्लास्टीक पोटान गेलें आनी तांच्यो सगळ्यो झोळ्यो बी वाट लागतल्यो आनी ताका कांय डायजेस्टनाची हें नासता ना. लोक कितें चिंता न्ही, बरें हें गाय रस्त्यार आसा न्ही, कितेंय खातलें, पूण तांकां मागीर माल पडटा. आमी मनशां कितली तांचेर अन्याय करता न्ही. आनी अशें केन्ना जावं नजो. खरें म्हळ्यार आतां खरेंच खंयचेंय जनावर आसूं
त्या जनावराचे मानसिकता आनी त्या जनावराक योग्य रितीन हाताळप हें आमकां मनशाक प्रत्येकाक म्हाका दिसता सरकारी पातळीचेर कंपल्सरी करपाक जाय न्ही दोतोर. कॉलर दोतोर, पयलोच कॉलर आयलो पळय. हॅलो हॅलो हॅलो, नमस्कार. हॅलो हॅलो. नमस्कार मॅडम. हॅलो. आयकूंक येता, उलयात तुमी. हॅलो दोतोर, म्हाका दिसता तांकां कनेक्ट करपा जायना. एनिवे आमी येता, परतून येता जाल्यार वाट पळोवया. आमी वधळ जो प्रश्न विचारिल्लो तुमकां हांवें की नवें जनावर घरान येतकच ताका आमी कशा पद्दतीन ताची काळजी घेवप आनी कशा पद्दतीन ताका हाताळप हें सामकें म्हत्वाची गजाल. दोतोर तुमचे कडल्यान थोडेशें हें आसा, परतून आयलो, पळोवया. हॅलो हॅलो. हॅलो, येता आयकुपाक? हॅलो. हॅलो. या 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 येस, उलय. म्हाका एक प्रश्न आहा. हय. I've got a question. कोण उलयता? Joseph speaking. ओके. Okay, so I've got a question. Are they... हॅलो. बॅड लक दोतोर. आमी आमचो प्रश्न हाताळुया. कसो येवकार दिवप ते तुमी मातशें आमच्या आयकुप्यांक कळीत करचें. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. एक मिनिट. हॅलो हॅलो. उलय उलय उलय. Is there any are there diseases transmitted to women in particular from animals? सांग. पळय, कसली कशी डिजीजीस कितें आहा कोण बायलांक येवंक शकता पळय तशी? अच्छा, म्हणजे कसलेय जनावरां कडल्यान डिस्कनेक्ट जालो, पूण तांचो प्रश्न सुंदर आसा दोतोर. ती म्हणटा की बायलांच्या बाबतींत की अशी एखादो रोग आसा जनावरांक, तो इमिजिएटली बायलांक येवंक शकता. सो असले डिजीज एक्झॅक्टली ना, पूण पॅराझायट एक आसा की एक्चुअली थोडे लोक कितें करता न्ही, खूब भिता माजराक, कित्याक एक पॅराझायट आसा माजराचे विच डज अफेक्ट फिमेल्स आनी स्पेशली ड्युरींग प्रेग्नंट टायम्स. पूण इट इज नॉट अ व्हेरी डेंजरस थिंग. म्हणजे इट्स नॉट, थोडे लोक कितें म्हणटा, ओके हांव प्रेग्नंट आसा जाल्यार माजराक घराच दवरनाकात. सो माजरां आसा घरान जाल्यार आनी हांव प्रेग्नंट आसा जाल्यार तांकां भायर दवरता, नाजाल्यार आनीक कोणाक दिता, कित्याक ते म्हणटा ना म्हाका एबॉर्शन जातलें, म्हाका हें जातलें तें जातलें. पूण एक्चुली ते पॅराझायट आसता न्ही, ते यू कॅन गेट इट फ्रॉम कॅट्स, यू कॅन गेट इट फ्रॉम इटींग इवन मीट, जो चिकन नाजाल्यार नुस्तें कितें बी समज सारकें कूक करूंक ना जाल्यार यू कॅन गेट इट फ्रॉम देम. मागीर इफ द सॉयल इज कॉन्टॅमिनेटेड देन यू कॅन गेट फ्रॉम देम ऑल्सो. बट स्पेसिफिकली टू आन्सर दीस क्वेश्चन आतां फ्रॉम माजरास, इट इज अ पॅराझायट. दॅट इज वाय आय सेड दोंताचें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तांकां घालता तेन्ना घरच्यांनी दोंताचें वखद हेकाय लागून इम्पॉर्टंट आसा. आनी समज आतां तुज्या माजराक ते पॅराझायट आसा आनी समज तूं प्रेग्नंटूय आसा जाल्यार इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू गेट रीड ऑफ युअर कॅट. आतां समज आतां इफ युअर कॅट हॅज गॉन टू पॉटी आनी ते पॉटी तितून पॅराझायट आसा, सो समज तूं प्रेग्नंट आसा जाल्यार फकत आमी कितें म्हणटा ते पॉटी साफ करनाका, तांचे युरीन बी हात लायनाका. आनी इवन इफ बाय मिस्टेक तुवें हात लायले जाल्यार स्टील भिनाका, कित्याक समज आतां पॉटी हात लायचे उपरांत मागीर तूं तुजे हात तोंडान घातले जाल्यार मागीर तुका पॅराझायट येतले. सो बेश्टे भिनाका, समज आतां बरें हांव हात लायले पॉटी तशें. म्हणजे कोणाचे आसूं, आमी जेन्ना संडास वापरतात किंवा आमी व्हेन वी युरिनेट मुतूंक वतात तेन्ना हात धुवप जाय. हे आमकां पयलीं बसून जे संस्कार जाणटेल्यांनी केल्यात ते आमी करपाकूच जाय. आतां ते माजराचें मूत गू आसूं किंवा मनशाचो आसूं, इट इज एकूच न्ही तें की वेस्ट प्रॉडक्ट भायर वता आनी तातूंतल्यान मॅक्झिमम रोगराई पसरपाची शक्यता आसा. आतां कितें जाला दोतोर, आमची फ्लॅट सिस्टम जाल्या, आमी पयलीं घरांनी रावतालीं, म्हणटकूच फ्लॅट सिस्टम जाल्ल्यान कितें जाला, ते माजर दवरलें, ती न्हंव जळामळा पडली किंवा तांचे गू तांकां जात उडोवंक मेळना, अशे खुबशे प्रश्न येता. पूण तरी पूण जनावरां आमकां जाय म्हणून आमी घरान पोसतात.
आनी अशे वेळार थोडोसो प्रॉब्लम येता तांकांय कितें जाता ती सगळ्याक भोंवपाची तांकां आवड आसता पळय, तांकां चड करून नेचरा बरोबर रावपाक आवडटा, म्हणटकूच ती गजाल हांगा घडना. आनी ताका लागून चडान चड जनावरां घरान उरलीं, तांकां फाटल्यान फुडल्यान रावलीं म्हणटकूच दिसभर लिपेज करप शक्य ना. अशा वेळार जनावरांचो प्रॉब्लम जाता. दोतोर आनीक एक फोन आमकां येता, जाणें फोन केलो तिका देव बरें करूं म्हणटा हांव, नांव म्हाका याद जायना. हॅलो हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक प्रश्न आसले दोतोर शास्त्रा. बाय कोण उलयता? हांव निनोश्का उलयतां. निनोश्का बाय उलय. दोतोर आसा. म्हाजे प्रश्न अशें आसा की जेन्ना बायलेक पिरियड जाता न्ही, लोक म्हणटात की सुण्या आनी कुत्र्या आनी माजरां रगताचे वास घेवन आमचे लागीं लागीं येता ते सारके, आनी अशें जाता जाल्यार आमचे ते म्हयन्याचे दीस जाता तेंचे पयस रावंक जाय या कशें करूंक जाय? तुका समजलो प्रश्न? हय. सो कितें जाता, समज आतां ते रगताचे वास बी येता जाल्यार तेकाच लागून सुणे माजरां बी लागीं येना. सो एनिमल्स इन जनरल, जनावरां इन जनरल, दे व्हेरी इमोशनल एनिमल्स, आनी दे कॅन अंडरस्टँड थिंग्स वीच इवन वी कॅनॉट अंडरस्टँड. सो समज आतां आमी दुकान आसा, सो दे कॅन अंडरस्टँड की ओके बाय तेका दुखता, तेका पोटान दुखता, तेका यू नो. सो समज आमकां जेन्ना मेन्सीस जाता तेन्ना जनावरां येता आमच्या लागीं बसपाक, नॉट बिकॉज ऑफ द रगताचे वास, कित्याक तांकां कळटा की आमी दुकान आसा. सो आमचे सायडीक बसता, नाजाल्यार आमकां लेवता, तोंडार लेवता, पोटार लेवता तशें. सो तशें इट्स ओके इफ दे कम टू सिट नियर यू, बट इट्स नॉट समथींग की ओके तांकां पयस दवरपाक जाय, यू नो, तांकां इन्फेक्शन जाता. आयकता न्ही? हय. ओके. सो इट्स they don't come for the smell basically. They येता कित्याक to make us feel comfortable तशें, कित्याक they are very emotional animals. आनी another thing is जनावरां आसता तेन्ना न्ही, especially माजरां, तांकां एक very important and very nice thing आसा की समज जेन्ना नेगेटीव एनर्जी आसा, समज आतां आमकां मेन्सीस आसा, आमचे सरावंडींग नेगेटीव एनर्जी आसतात न्ही, सो नाजाल्यार समज आमकां दुयेंस जालें, समज आमकां एक्सिडेंट जालें, आमकां सगळें नेगेटीव एनर्जी आसा. सो माजरां सदांच येतलें ते नेगेटीव एनर्जी काडपाक तशें. इट्स अ व्हेरी नायस थिंग, एस्पेशली माजराज. सो डॉग्स ऑल्सो दे डू इट, दे आर व्हेरी इमोशनल, तांकां खूब अटॅचमेंट आसा, बट दीस इज वाय दे नॉर्मली कम नियर अस. ओके. निनोश्का बाय. हय, म्हाका बरें आन्सर मेळ्ळें. थँक्यू. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर, आमकां फोन करीत राव. तुगेर आसात कुत्री माजरां? सॉरी, तुगेले थंय आसा कुत्री माजरां, पेट्स दवरल्या? खूब आसा. म्हाका तुज्या आवाजा वयल्यानूच कळ्ळें तूं जनावरांचें मोगी म्हणून. हय, देव बरें करूं. हय दोतोर, खूब सुंदर म्हाका माहिती मेळ्ळी ह्या निमित्तान. म्हणजे जें तुमी निमाणे सुवातेर जी गजाल सांगली की जनावर जें येता, खास करून माजर, की तुज्यांतली नेगेटिविटी पयस करपा खातीर. इज इट सायंटिफिकली प्रूव्ड दोतोर काय इन जनरल? हय, इट इज नॉट सायंटिफिकली प्रूव्ड की आय डोंट नो इफ देर आर पेपर्स एंड ऑल रिटन अबाउट इट. कारण हांवें हें वाचलां खंय तरी. हय, पुणून त्या आर्टिकलान भितर ताणें म्हळां की जनरली माजरांच्या बाबतींत खूब वायट हें आसा आमच्या लोकांक हांगा भारतांत. पुणून कांय कडेन माजरांक सामकें देवा भशेन मानपी लोकूय आसा, आनी ताका कारण नेगेटिविटी ती कशी काडटात तें ताणें त्या आर्टिकलान भितर बरयलां. म्हणटकूच म्हणून हांवें तुमकां विचारलें की नेगेटिविटी काडप. आनी चड करून म्हाका दिसता ती माजरांक तुज्या म्हऱ्यान न्हिदपा आवडटा, तकले कडेन न्हिदपा आवडटा, पांयां कडेन न्हिदपा आवडटा, तुज्या बाजयेर न्हिदपा आवडटा. म्हणटकूच ही म्हाका दिसता तांची ती मानसिकता. आनी माजरां कशें जनावरां आसा न्ही, समज आतां तुका माजरां जाय लागीं, समज तुवें ताका ओडून हाडलें जाल्यार बसचें ना. समज तूं दुखीन आसा, नाजाल्यार तूं युआर इन अ बॅड मूड या तशें न्ही, आपले आप तें येता मागीर आनी बसता. आनी मागीर दे हॅव दीस थिंग वेर परींग, तूं आयकलें केन्ना
तशें करता, तसले आवाज करता. सो ते आवाज इट इज ऑफ अ particular vibration frequency and that calms us down. It calms. So आवय माजरा जेन्ना आवय जाता माजरा, so they purr जेन्ना when they give birth, so automatically they make their kittens also feel better. So it's purring म्हणजे एक समाधान व्यक्त करप किंवा एक मोग व्यक्त करप किंवा it is a good vibration frequency. So थोडे लोक म्हाका फोन करता, अरे माझ्या माजर असले असले आवाज करता, कितें जालें तिका? हांवें म्हणलें काय ना, ती शी इज व्हेरी हॅपी, शी इज व्हेरी हॅपी, यू आर डुईंग समथींग व्हेरी गुड टू. डॉक्टर साशा, खूप वेगळ्याच रितीन वेगळ्याच जगान हांव पावलां आज तुमच्या उलोवण्या वयल्यान. आनी खरें म्हळ्यार मनशाचो दोतोर आनी जनावरांचो दोतोर हांकां वेगळेपण कांय ना. की म्हणजे जी सिस्टम आसा मनशाचे शरिरांतल्यो ज्यो गजाली आसात त्यो शिकप वेल्यान म्हाका दिसता जनावरांचे ताका उलोवंक येना, ताका सांगपा येना, म्हणटकूच जनावरांच्या दोतोरांक चड परीक्षण आसतलें न्ही. दोतोर हें कशें कितें फरक करूं येता तुमकां? कारण मनशाक खूब फावटी दुसऱ्या मनशाच्यो सुद्दां फिलिंग्स कळना आनी कळ्या सुद्दां तो केन्ना दाखयना. आनी खूब फावटी मनीस असो स्वता बद्दलूच चिंतता, म्हणजे दुसऱ्याचें मन आसा, दुसऱ्याचें लायफ आसा, दुसऱ्याचें हाजोर विचारच जायना. आमी इतली लिमिटेड जाल्यात म्हणटकूच ही लिमिटेडनेस जी आसा ती म्हाका दिसता तुमच्या सारक्या वेटनरी पशु चिकित्सकांक खूब बऱ्या पद्दतीन कळटा. म्हणटकूच ह्या निमित्तानच हांव हो विशय उलयतां. सर्वसामान्यपणान जेन्ना आमकां असो विचार येतलो, म्हणजे जें जनावर तुका आनंद दिता, म्हणटकूच दोतोर ह्या संदर्भात तुमच्या दोतोरकेच्या अभ्यासान वेगळेपण कितें आसा तर तुमकां शिकयता आसतना हाव टू हँडल देम? सो एक्चुअली आमकां शिकयता तेन्ना दे मोस्टली टीच अस थियोरी पार्ट, नाजाल्यार मेडिकल पार्ट, नाजाल्यार यू नो कशें कशें एनाटमी हें तें सगळें. पूण इमोशनल कनेक्शन यू वील नेवर लर्न एनीवे. समज इफ यू आर गोइंग टू स्टडी MBBS, नाजाल्यार वेटनरी, नाजाल्यार अकाउंटिंग, कितें इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, नोबडी इन अ कॉलेज वील टीच यू इमोशनल कनेक्शन. तें आय थिंक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग वीच यू हॅव टू लर्न एट होम. आतां पळय, यू सेड माय फादर इज अ वेटनरी डॉक्टर, सो ही हॅज बीन प्रॅक्टिसींग फॉर आतां मोर देन 40 years. सो हांव ल्हान आसतना आय वूड ऑलवेज बी विथ हिम. ल्हान आसतना, इवन बिफोर आय कूड इवन प्रॉबब्ली यू नो टॉक, सदांच I was with him and I was with the animals. So तशें you have to build that emotional connection not only to animals but also to humans. So हांव खूब लोकांक पयलें न्ही भुरग्यांक सांगता हात लायनाका, घास मारतलो तुका. पूण दॅट इज रॉंग. समज आतां तूं भितास जनावराचें, you should not put that fear in your children. So if you have that fear and if you don't know how to handle it, you can always approach, like you can go to dotrager warpak jata veterinary, nazalyar you can go to a trainer, nazalyar you can go to someone you know who can help you. Ani that emotional connection पयले घरान शिकोवपाक जाय. हय दोतोर, आमी उलयतालीं जनावरांक येवकार दितना आमी कशी काळजी घेवपाक, तो प्रश्न अजून. हय हय हय. सो एक्चुअली हें आतां इट इज व्हेरी मच रिलेटेड ऑल्सो टू आतां जनावरांक घरा हाडटा तेन्ना तें इमोशनल कनेक्शन इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आतां खूब लोक येता क्लिनिकान आनी ते म्हणटा बरें माजरान नाजाल्यार सुण्याक हांव काल हाडलें घरान आनी आतां हांव क्लिनिकान हाडलें. आनी पयले कितें करता, क्लिनिकान येवन सोकल घालता जमनीर. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग यू शूड नॉट डू. सो हांव सदांच कितें म्हणटा लोकांक, समज फोन करता म्हाका आनी अपॉयंटमेंट घेता जाल्यार हांव तांकां विचारता केन्ना हाडलें तुमी. समज आतां 2-3 दीस जावंक ना जाल्यार न्ही तांकां घरा भायर काडनाकाच. खूब लोक कितें करता, एक्सायट जाता, खूब एक्सायट जाता. ओके न्यू पपी, न्यू किटन आयलें न्ही, आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक जाय, भायर व्हरया, बिचार व्हरया, पार्कान व्हरया, दुसऱ्या लोकांच्या घरान व्हरया. सो कितें जाता, जनावरां समज तुमच्या घरा आतां पावले तेन्ना ऑलरेडी तांकां स्ट्रेस आसा. कित्याक नंबर 1 तेंच्या आवयक is separated. They have separated from the mother. Environment आता separate आसा, दुसरे environment, new people, new food, सगळे न्यू आसा जाल्यार खूब स्ट्रेस जाता तांकां. सो 2-3 दीस तांकां बेश्टे घरान दवरपाक जाय आनी तांकां
रिलॅक्स करपाक जाय. डोंट स्ट्रेस देम आउट, डोंट टेक देम आउट, डोंट पुट एनी न्यू फूड बी कांयच दिनाका. समज आतां तुमचे जनावरां आतां 2-3 दिसान सीक जाले जाल्यार तुका कळचें ना की इट्स बिकॉज ऑफ व्हायरस, या इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या इट इज बिकॉज यू हॅव चेंज द फूड. सो समज तुवें न्यू जनावरां काडले जाल्यार पयले दोतोराक फोन कर. जाता जाल्यार जनावरांचे पयले फोन कर दोतोराक आनी विचार कितें कितें मेन म्हाका विचारपाक जाय तो खंयच्यान हाडटा आमी डिवर्मिंग वॅक्सिनेशन बी सगळें. मागीर हाडचे पयले दोतोर तुका सांगतले बरें इतल्या दिसान दोंताचें वखद दिवपाक जाय, इतल्या दिसान वॅक्सिन दिवपाक जाय. यू नो सायन्स मेन आसा. समज तो सीक आसा जाल्यार हे सायन दिसतले तुका हे तें. सो हे मेन थिंग आसा. समज न्यू पपी या न्यू किटन हाडले घरान. अच्छा, ओके. म्हणटकूच नवें जेन्ना जनावर घरान येता तेन्ना कांय गजाली आमी कॅर ही घेवचीच पडटा न्ही दोतोर. आतां आमी एक ल्हानशें गीत आयकुया पयलीं. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक मोगाळ आयकप्यानूच आमच्या स्टुडियोत आसात डॉक्टर साशा पिंटो, ज्यो जावन आसात पशुचिकित्सक, वेटनरी दोतोर. आयचो विशय नव्या पाळीव जनावरांक घरांत येवकार दिता आसतना. दोतोर, खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान आज आमकां नकळत अश्यो कळ्यो. तेन्ना जनावरां आनी मनशां तांकां येवकार दिता आसतना घरांत थोडेशे अंधश्रद्धाळूपणाय बी आमचे कडेन आसा. म्हणजे हाजे बिलीफ्स म्हणटा तशें. थोड्यांक कशें माजर आडवें गेलें तो एक हें, किंवा कुत्र्यांच्या बाबतीन म्हणजे तो कुत्रो समजा तुका वचूंक दिना जाल्यार अश्यो कांय ज्यो गजाली आसात त्यो खंयच्यान आनी कश्यो आयल्यो त्यो आमकां खबर ना. पुणून आमच्या आयच्या काळाक धरून आनी एक दोतोर जनावरांचे हे धरून ह्या असल्या लोकांक तुमी कितें सांगशात, एक तुमचो एडवायस म्हणून, संदेश म्हणून. कारण पळय मनशाक कशें आसा, आमी आमच्या लायफानूय खुबश्यो गजाली घडटात. ना तो आयलो म्हणून हें अशें जालें, कोण तरी जालो म्हणून तागेली नदर लागली. म्हणजे शिकिल्ले केल्ले लोक सुद्दां हें उलयतात आनी हें सर्रास चलता. हें मनशाकूय लागू जाता. पुणून जनावरांच्या बाबतीनूय मनीस तें पाळटा. हें कितपत योग्य दोतोर? सो समज आतां असले बिलीफ्स आसा जाल्यार 2 रिजन आसा. एक रिजन आसा की कितें तरी जालें त्या लोकांक पयले ल्हान आसतना. समज एक सुण्यान ताका घास मारले जाल्यार सो तांकां आतां ते भिता, सुण्यांचे भिता. समज एक माजरान नाक्षो लायले जाल्यार तांकां भिता. सो ते एक पॉसिबिलिटी आसा. आनी दुसरे पॉसिबिलिटी हांवें सांगलें पळय, आवय बापूय तेंच्या मनान फियर घालता. ना हेका हात लायनाका, तुका हें करतले तें करतले. सो ते यू नो तुमी ल्हान आसतना यू ग्रो अप विथ दॅट फियर. सो समज आतां थोडे लोक आसा तांकां दे वॉन्ट टू गेट ओवर द फियर. समज तुमकां इफ यू आर एक्टिवली रेडी टू गेट ओवर द फियर, माय एडवायस इज समज व्हडलो सुणो या व्हडलो माजरा आसा, डोंट गो नियर देम. तुमकां स्टार्टींग करता जाल्यार ल्हान आसात तांकां तेंचे कडेन स्टार्ट कर. सो कोणागेर समज पप्पी आसा नाजाल्यार किटन आसा तेंगेर वच. मागीर स्लो स्लो तूं कितें कर, तूं बेश्टे बस थिंगा आनी तांकां सोड म्हूण सांग. तुमचे कडेन येतले, मागीर वास घेतले, लेवतले थोडे, पूण भिनाका. आनी समज तुका हात लावपाक जाय जाल्यार वयरच्यान हात घालनाका. हें जालें दोतोर. हांव तुमकां प्रश्न विचारलो तो सुपरस्टिशियस बिलीफ. सुपरस्टिशियस बिलीफ्स. हय कळ्ळें. म्हणजे अंधश्रद्धाळूपणा आसा पळय आमकां ना म्हणल्यार माजर आडवें गेलें. हय. सो ते माजरा आडवे वयता जाल्यार हांवें तुका सांगलें पळय, माजरा आनी नेगेटीव एनर्जी ते इट इज वन. लायक लोक कितें आय मीन बिलीफ आसा की. दोतोर एक फोन येता, आमी घेवया. हय दोतोर, म्हाका दिसता हो खंयच्या तरी स्टेशनाक कनेक्ट जाल्लो आसा फोन. एनिवे, ओके. सो हांव कंटिन्यू करता. सो आतां पळय समज आतां लोक कितें म्हणटा, ब्लॅक कलर कॅट आसा पळय, समज तें गेलें जाल्यार मागीर पयस जावपाक जाय. कित्याक अगेन माजरां आसता तेन्ना समज नेगेटीव एनर्जी आसा ते माजरां नेगेटीव एनर्जी एब्जॉर्ब करता कशें. सो समज माजरां अशें रस्त्या सायडीक गेले जाल्यार लोक कितें चिंता, बरें माजरां गेले जाल्यार ते नेगेटीव एनर्जीय आसात तेंचे अरावंड दॅट माजरा, सो तेंचे पयस रावपाक जाय. पूण एक्चुली
it is not that where the Mazra is there is negative energy. They come to take our negative energy. So ते एक सुपरस्टिशन आसा की इफ अ माजरा वॉक्स यू शूड नॉट वॉक ओवर देयर. आनी वॉट सुपरस्टिशन बरेचशे आसा, खुबश्यो गजाली आसा आमचे कडेन, त्यो आमकां म्हाका दिसता काडून उडोवपाक जाय तकलेंतल्यो. आनी खुबशे फावटी ही जनावरां आमकां खुबश्यो बऱ्यो गजाली ज्यो दितात त्यो आमी आपणावप हें खूब म्हत्वाचें. म्हणजे कुत्र्यांच्या बाबतींत सुद्दां आमी म्हणटा पळय माजरां सामकी हराम असतात, म्हणजे तांकां मनशाचो उपकार आसना. कुत्रे सामके वफादार कशे असतात. हें कितपत खरें म्हाका दिसना. खंयचें जनावर हें पोट हें सगळ्यांचेंच पोट. जो पोटाक दिता तो बरो, ताका बरी हें जाताच. म्हणटकच आमी म्हाका दिसता दोतोर असले तरेच्यो ज्यो सुपरस्टिशियस बिलीफ जे आसात ते आमी मनांतल्यान काडून उडोवया न्ही. ह्या लोकांक दोतोर एक जनावर पोसपी लोकांक किंवा जनावरांक हाताळपी लोकांक किंवा न हाताळपी लोकांक सुद्दां एक बरो संदेश दिवन आमी ह्या कार्यक्रमान निरोप घेवया. तुमी एक मॅसेज आमकां तुमचे कडल्यान जाय इन जनरल फॉर ऑल पीपल हू. सो माझे एक मेन एडवायस आसा की इफ यू आर ब्रिंगींग अ डॉग नाजाल्यार माजरा नाजाल्यार इवन बर्ड ऑर इवन एनी एक्झॉटीक एनिमल समज तुमी हाडले जाल्यार मेन थिंग आसा की तुमी हाडटा तेन्ना डोंट ब्रिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ शो, डोंट ब्रिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन फकत, डोंट ब्रिंग फॉर पर्पज ऑफ ब्रिडींग. कित्याक तुवें म्हणलें तशें तांकांय दे ऑल्सो हॅव इमोशन्स, दे ऑल्सो हॅव फिलिंग्स. सो आनी we will live for maybe 70 years, 80 years, आणि they are a part of our lives. पूण त्यांच्या मनान they are full life. सो तुम्ही जनावरां हाडटा तेन्ना तांकां कशें तुमी तुमच्या भुरग्यांक पळयतले तांकांय पळोवपाक जाय. वा दोतोर, तुमी स्टुडियोन आयली, तुमी खुबश्यो बऱ्यो गजाली सांगल्यो, तुमचे कडल्यान खुबशी पॉझिटीव एनर्जी जनावरांनी तुमकां दिल्या अशें हांव म्हणटा. खूब आनंद जालो. अशेंच तुमी आमकां मेळत रावचें, आमचेर मोग दवरचो, अशें परतून परतून तुमी आमकां कांय गजाली सांगच्यो. थँक्यू. खूब बरें करून देव बरें करूं. थँक्यू.